सध्याचे सरकार प्रशासनापरस इव्हेंट मॅनेजमेंटाचेर चड लक्ष केंद्रीत करीत आसा। फाटल्या 5 वर्सांत सरकारान कार्यक्रमांचेर 800 कोटी खर्च केले आनी ह्या खर्चांतल्यान कमिशनां लुटल्यात, असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला। मजगतीं मंगळारा समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकारान काँग्रेसींत प्रवेश केलो। ह्या वेळार काँग्रेसीचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले। हो जो सरकार चल्ला तो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आणि जो कमिशन मॅनेजमेंट करता। म्हणजे गेल्या 5 वर्सांत ह्या सरकारान जवळजवळ 800 कोटी रुपयाचे इव्हेंट मॅनेजमेंट करून तेजेर कमिशन लुटलेले आसा। म्हणजे 800 कोटी हो ल्हान अमाउंट न्ही। आणि साध्या गोष्टीक जे जय 5 लाखांनी काम जाता त्या 5 लाखाच्या कामाक 1 कोटी रुपया हे खर्च करतात, 2 कोटी रुपया हे खर्च करतात। अशें करून हो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जाल्लो आसा। कसलोय हे जाल्यार इव्हेंट आनी इव्हेंटाचे जर बजेट तुम्ही पळयलें जाल्यार सरास हेणी गोंयकारांचे जो पयसो आसा हो पयसो खायत गेल्ले आसा। सो त्या खातीर वेळ येयल्लो आसा। ह्या सरकारची एक्सपायरी डेट लागीं पावल्ली आसा। 6 म्हयन्यांनी गोंयकारांक जाय तसलो गोंयकारांचो सरकार सत्तेर येतलो, हातूंत लोकांक कोणाकूच दबाव ना। आणि त्या खातीर आमी सगळ्यांक जे उलो मारलेलो आसा सगळ्यांक एकठांय येवपाक जाय